श्री शर्वाणी वेताळ साई भक्त आपले पदयात्रेक येवपाक भायर सरल्यात. कोविलगांव कुडाळ म्हणटा पळय थंयसर, म्हणजे साळगांवसून 75 किलोमिटर. तेंच्यांनी 40 किलोमिटरांची वारी सोंपयल्ली आसा. आतां पावल्या ते इन्सुली चॅकपोस्टा कडेन. अजुनूय तेंच्या चेहऱ्याचेर जर नजर मारीत जाल्यार ते उत्साहान भरलेले आसा, हितून टायर्ड अशें कोणूच दिसनात. फुडले वारीक तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. फाल्यां दनपारां ते कोविलगांव कुडाळ पावतले. त्या मेरेन तेंची तोंडां अशीच आसतलीं. कोणूच टायर्ड जावचें ना, कित्याक थंय भक्ती मार्गान जेन्ना केन्ना वयता पळय तेन्ना तुमकां आशिर्वाद आसता. सो साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की. मुद्दाम साळगांवचे आमदार श्री केदार नाईक, ZP मेंबर संदीप बांदोडकर आनी सगळे हेवीवेट आदले सरपंच पंच मुद्दम येयल्ले आसात. वेळान वेळ काडून सगळ्यांचे आभार मुद्दम तांकां शुभेच्छा व्यक्त केल्या म्हणून आनी तेंची उमेद वाडयल्या म्हणून. जय साईराम. श्री शर्वाणी वेताळ साईभक्त मंडळ साळगांव ह्या गेले 6 वर्सां जालीं पदयात्रा करता. साई मंदिर कुडाळ हांगा हें म्हाका दिसता कुडाळचें अख्ख्या भारताचें पयलें मंदिर आसा. हांव ह्या साई भक्तांक मना काळजांतल्यान आमच्यो शुभेच्छा दिता. आनी ते ज्या तरेन एक लोकांच्या मनान भक्ती हाडटा, जी भक्ती साई भक्ती ती सगळ्याक स्प्रेड करीत आसा. म्हाका दिसता वर्साच्या वर्सां हांकां लोक साळगांवचेच न्ही तरेतरेचे सायडीचे सगळ्या गांवांचे लोक एकठांय जायत आसात. हांव तांकां शुभेच्छा दिता की फुडल्या वर्सांय तेंच्यांनी हो बरो प्रोग्राम करचो. आमी आमच्या सगळ्या साळगांवच्या मतदारसंघाच्या लोकांक म्हाका दिसता फुडल्या वर्साचे जेन्ना हे चालू करतले तेन्ना सगळ्या लोकांक आमी घेवन बरो एक प्रोग्राम फुडल्या वर्सा करुया. आनी एकदां तांकां शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं.